ऑलमोस्ट बऱ्याचशा मतदारसंघातलो प्रोसेस आम्ही पूर्ण केल्लो आसा आणि ज्या भागात ते भागा भितर एक एक नाव आयिल्लें आसा आणि आमकां ते नाव जिखूं शकता अशा तरेची जी नांवां आसात ती आज आमी हांगा जाहीर करतात। आमी सुरवातीकूच सांगिल्लें की 50 मतदारसंघ जे आसात उत्तरेक 25 आनी दक्षिणेक 25 ह्या 50 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी आमच्या स्वताच्या चिन्हाचेर आसत की कांय कडेन अपक्ष असून ताका थोडे समर्थन आसत अशा तरेचे ह्या सगळ्याच मतदारसंघा भितर आमी निवडणूक लढयतले अशें आमी सुरवातीक क्लियर केल्लें आसा। त्याच हाचेर अजुनूय आमी तशेंच ठाम आसात। कशें जाता की भारतीय जनता पार्टी ही सदोदीत प्लॅन करून वेवस्थीतपणे निवडणूक लढोवपाचो सदोदीत प्रोसेस सुरू करता। काँग्रेसी भितर गोंधळ आसता सुरवातीच, कारण कशें जाता तेंचे लेजिस्लेचर विंगाचें एक म्हणणें आसता आनी तेंच्या पार्टीचो दुसरो हें आसता, डिसिजन आसता आनी त्यामुळे तेंचें कन्फ्युजन जाल्या नंतर एक नाका ते आरोप ते करपाचो प्रयत्न करतात